हॅलो गायज, गुड इवनिंग. वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. सगळी कशें आहे तुमी? आनी हांवूय बी बरो आहा. सो आतांच हांवें ब्लॉग स्टार्ट केला कित्याक सकाळीं न्ही शेड्यूल्ड मातसो बिजी आसलेलो. सो आतां सांगपा म्हणल्यार तुमकां एक खबर न्ही तुमचे कडेन शेअर करपा आसलेली मुगली पर्सनल. ओके, हें सगळें जाता तें चोयन न्ही मुगे तकली न्ही ओरें आवट जालो आहा, मॅड जालो आहा. ओके, आनी तें बी जालें कित्याक लागून मुगे बर्थ सर्टिफिकेटा लागून. हांव न्ही मारगांवसान म्हापसा गेलोलो मुगे करेक्शन करपाक बर्थ सर्टिफिकेट. आनी तें बी जाल्यार म्हापसा मुन्सिपल कावन्सल जी कोर्टाको वयर आहा तिचो आतां दुलेरान वयची पयलीं थिंगा ती न्यू केल्या. म्हाकाय बी सारकी खबर नासलोली पयलीं. म्हाका दिसलो ती सोकला आहा ती म्हूण, ती पोरणी आहलो ती. मागीर कोण सांगपा लागलो ती वयर आहा. मुगे फ्रेंडाक गेलोलो आनी हांवें कांय अशें करून इन्क्वायरी काडलो ना चोय कितें डॉक्युमेंट्स लागताय कितें लागताय. पूण मुगे जो फोल्डर आसलो तो सगळो घेवन गेलो. तितून सगळें आसलोलें आख्खें. कळ्ळें तुमकां आमगे गोंयांत सगळें लागता. आमी गोंयकार जावन आमकां सगळें प्रूफ लावपा पडटाय थिंगा. कांय वेल्यू ना अशें करून. गेलो जायती रश आसलो थिंगा मेळ्ळें तांकां. कित्याक थिंग न्ही म्हाका बर्थ सर्टिफिकेटीचेर करेक्शन करपा आसलेलें, मिस्टेक्स आसलेली. आतां जर तर हांव ही बर्थ सर्टिफिकेट करेक्शन करून ना न्ही आनी फुडें मागीर प्रॉब्लम वाडत वयताय. ताका लागून पयलीं कोत्ताय ती बरी. आनी हांवें न्ही हें लेट स्टार्ट केलां. म्हाकाय बी पयलीं तें ऑब्जर्व जालें ना मिस्टेक आहा म्हूण. ओके, सो तो म्हाका म्हणपा लागलो, हांवें दाखयलें ताका सो आनी सो मुगे करेक्शन करपा जाय. मागीर ताणें चोयलें आनी म्हाका म्हणपा लागलो एफिडेवीट जे नोटरी बटरी आहा ते सगळें कोडान हाड थिंगा ऑपोजीट सायड बिल्डींग आहा थिंगा वच आनी मेळटो म्हणपा लागलो तुका. जेरॉक्स बी सगळें मारून एटॅच कर ताका आनी सगळें सारकें हें करून हाड. मागीर गेलो भायर गेलो सगळें केलें पेपर वर्क केलो. 600 रुपीज पे केले जालो. आनी हांव पावलो थिंगा ऑलमोस्ट 12 असो पावलो हांव म्हापसा. मागीर जाता म्हणल्यार सगळें म्हाका ते 1.5 वर गेलें. थिंगा टायपींग जाता हें कोत्ता तें कोत्ता म्हणल्यार 1.5 वर गेले. मागीर तितलें म्हणल्यार ते जेवपाक गेले. जेवन जालें म्हणटच मागीर येयले, सबमीट केलें सगळें केलें आनी हांव म्हणटू येयले घरा येयले. मारगांव येयलो. आतां हांवें फाटीं न्ही हांवें खबर काडलोली ऑनलायनीचेर. मुगे मिसिसा सांगलोलें चॅक कर म्हणून मुगे जालें जालें ना ती. आजुनूय चोय गायज मुगे करेक्शन केलें ना तेंच्यांनी. आतां कितें म्हणपाचें. हांव आतां हिंगा कुयट येयलें वरस जालें चोय. एक बर्थ सर्टिफिकेट करेक्शन करपाक 1 वरस लागता. म्हाका सांगाय. इवन पासपोर्ट पासून न्यू करपाक गेल्यार 8 दिसांनी तुगे पासपोर्ट घराको येता आनी तुका वयल्यान मोबायलाचेर नोटिफिकेशन येता तुगे रेडी आहा कितें आहा पोस्टांतल्यान येतली सगळें येता. आतां हांकां हांवें सगळें दिलो चोय मुगे मॅरेज सर्टिफिकेट बर्थ आनी कितें जितलें आधार कार्ड मागीर पॅन कार्ड आनी सगळें मुगे पेरंट्सागे डिटेल्स सगळें हांवें एटॅच करून नोटरी बटरी करून एफिडेवीट कितलें लागो तितलें करून दिलो तांकां. त्या आतां तेंगे ड्युटी न्ही करपाची. बोगोर आमी कितें मारगांवसान म्हापशा वयतले ना म्हज्यान कोणें दुसऱ्या धाडपा जायना थिंगा. तूं वचून चोय रे म्हूण ना. मुगे फॅमिली आहाय पूण हांवें कोणा धाडलो ना थिंगा. ओके, मुगे मिसिसान चॅक केलो चोय आजुनूय जालें ना म्हणटे. म्हाका आतां शॉक जालो. हे हितून टायम कित्याक काडटा काय म्हणून. आमी गोंयकार जावन चोय गायज. हे भशेन सेम तुमकांय बी घडलो आहा म्हाका सांगाय. हें तें कोत्ताय न्ही सारकें आमकां सारकें तें हें सोजना. तुमी आतां पागार घेताय मरे पयशे घेताय तुमी कोण दियाय न्ही. नाल्यार कित्याक ती तूं व्हडले डॉक्युमेंट कोत्ताय. एक बर्थ सर्टिफिकेट ओके, बर्थ सर्टिफिकेट मागीर तुगेले आमगे बॅप्टिजम सर्टिफिकेट्स 2 ओके. आधार कार्ड पॅन कार्ड आनी कितें कितलीं कार्ड केलें एकले मनशा हितून कार्ड कितें जाय संवसारान. आजून मुगे कांय चोय जालें ना बर्थ सर्टिफिकेट करेक्शन वरस जालें. तकली न्ही मुगे सारकी मॅड जालें खरें. आतां कोणा मेळपाचो कितें करपाचो म्हाका खबर न्ही. आनी फुडें मागीर प्रॉब्लम न्ही वाडत वयता मागीर. कळ्ळें न्ही. एक तरी मिस्टेक जालें जाल्यार मागीर खूंय डॉक्युमेंट्स मागताय. त्या डॉक्युमेंट्साचेर सेम मागीर मिस्टेक जाता. ताका लागून आतां हांवें तुमकां हॉनेस्टली सांगपा म्हणल्यार इन कुयट पासूनचो एक सिस्टम आहा. हें आमगेलें हिंगाची सिविलायटी. एक सिविलायटी सगळें काम जाता. तूं मॅडिकलान वच एअरपोर्टार वच आनी खूंय वच बसीन जावं खूंय तूं भोंवप सिविलायटी जस्ट सिविलायटी ती तुका कार्ड आसत तें. आनी सेम थिंग मोबायलाचेर एप्लिकेशन आसता. ती डिटेल्स हेजेर येता मोबायलार. तूं दाखयलें तूं सुटलो. तुगे ती सारकी वॅलीड आसपा जाय. ओके, हे भशेन एक हेजेर जाता चोय सिविलायटी. तुमी एक तरी दवराय नाल्यार तुमी कोराय आनी आमकां PDF कितें धाडाय बाबा तुगे रेडी जालें म्हूण कितें तरी धाडाय. नाल्यार कोरियर कोराय. एक कॉपी कोरियर कोराय पासपोर्ट येता तेश कोन्न तुगे बर्थ सर्टिफिकेट रेडी जालें धाडाय. हो सिस्टम ना कांय ना. कितें म्हूण आमी करपाचें.
गव्हर्मेंट तुमकां पगार दिता सगळें कोत्ता सो गायज हितूर आमी करेक्शनां बी कोन्न नाय न्ही जाल्यार फाल्यां आमगे भुरग्यां ट्रस्ट ते सेम मिस्टेक थिंगाय जातली तेंगे बर्थ सर्टिफिकेटीचेर आनी ते मागीर कंटिन्यू जायत वयतले सो आमी पेरंट्सांनी मातसो चोवपा जाय आनी तेंच्यांनी चोवपा जाय ते मिस्टेक कोण तेंच कोत्ताय बर्थ सर्टिफिकेट बी टायपींग कोण कोत्ता आमी कोत्ताय तेंच कोत्ता टायपींग तेदोन तेंच्यानी मिस्टेकी केल्यो ती आयज आमकां ते भोगपा पडटाय चोय ते भशेन जाला मातसो चॅक कितें करपा जाय हातीर पयशे उडोवपा जाय चायेकू तेन्ना आमगे काम जातली व्हडलो व्हडलो लोक आसताय न्ही जो रिच लोक तेंगे काम रोखडी जाताय विदीन सेकेंड आनी आमचे आसले कोण गरीब आसताय तेंगे जायना गायज हें आयज काल चल्लो आहा सगळें मनशांनी ऑब्जर्व कोत्ताय नोट कोत्ताय आनी तेजे प्रमाणे काम कोत्ताय नाजाल्यार तुगे फायल न्ही आहा ती पोंदा पडटा पोंदा पडत रावता तूं हातीर 500 उडय ढा करून जाता जावं आतां कोण लोक UK पासून पासपोर्टी कोत्ताय तेंकां कितू राटावडी पडटाय बाबडें हें कर तें कर सगळो तरी प्रोसेस आनी सिस्टम बरो केलो न्ही सगळें फास्ट जाता आनी बेगीन जाता पूण तेंकां नाकाय लोकांगे कामां बेगीन करपा पंचायतीन तूं वच डिले कोत्ताय आयज यो फाल्यां यो परवां हें हाड तो हाड डॉक्युमेंट्स अरे बाबा आमी गोंयकार मरे आमी कोण वयल्यांगे काम फास्ट कोत्ताय मरे तुमी रोखडी कोत्ताय मरे आं वयल्यांगे जायनाय तेंगे रोखडें जाताय फास्ट तेंकां आधार कार्ड पॅन कार्ड रोखडें मेळटा गोंय एक पाटी येयलो म्हणटा सेटल जाला म्हणटा आनी आमकां कित्याक लेट जाता गोंयकारांकू कितू पाटी म्हणून मुगे बायलेक धाडपाचो थिंगा म्हापशें चॅक करपा जालें ना तें थिंगान वचपा जाय एक तुमी नाल्यार आमगे मोबायल धाडय मोबायल नंबर घे आनी आमकां नोटिफिकेशन जालें बाबा तुगे रेडी जालें यो आनी कलेक्ट करून तेंय न्हू सिस्टम बाबा कोराय मरे सिस्टम कोराय मरे तेका लागून एक मेसेज दिया म्हणलें कितले आहा ती गायज ओके सो बाय बाय फ्रेंड्स टेक केअर आनी मोग आसूं थँक्यू फॉर वॉचिंग मेळया नेक्स्ट व्लॉगर बाय